उतर कानार पडो जाल्यार शिवो कोणू सुरो काशायका जिवी कोजा आयज देव आमचो उलयतलो काशायका जिवी कोजा बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावीन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं इश्टानो आंतून आमच्या भोगताक मान दिवंक आमी हांगासर ह्या देव मंदिरान एकठांय जाल्लीं आसात जरी तर आमी कितलीं वायट जावं असूक जावं पातकी जावं देव आमचेर आपली काकुटीची नदर घालून आमकां वाटायता आमकां सांबाळटा आमकां राखता आनी त्याच पासून ह्या दिनवासनेच्या उमाड्यांनी आमी हांगासर देवाकूय आर्गां दिवंक आयिल्लीं आसात आनी देव आमकां आयज आनीक पावट संद दिता आपल्या उतराचेर नियाळ करूंक आनी जिविताक कितें तरी बरें घेवन वचूंक पूण जायते पावटी घोडी हांव म्हजे असोकतायेक परतून परतून पडयलां पाट वडोवन म्हज्या असोकतायेक पातकांचेर हांवें नदर घातल्या देवाचेर नदर घालची हांवें सोडल्या आनी हांव पातकांतूच बुडला जायत हे वेळार देवाचें बोगसणें मागुया कालदिकायन म्हणुया हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयण वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोगडो अपराध ह्या बसत बागेवन सदांच सांगवार मेळ्ळी सगळ्या देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनूत करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं ह्या वेळार आमची इंतेसवां देवा मुखार आमी घालुया हे मिसाचे इंतेसांव देवाक आर्गां दिवंक भेटयता पार्रा बॉयज त्रियो तांचे पासत आमी मागुया तेच भाशेन आमी एकामेका पासत मागुया आमी जायते जाण आमच्यो गरजो कोणती उस्के घेवन आयिल्लीं आसात आमच्या भारता पासत मागुया केरी भाशेन मानपूरच्या भाव भयणा पासत थंयसर शांती आनी तेच भाशेन आमच्याय राज्यांत गोंया राज्यांतूय शांती मागुया ह्या दिसांनी पावस पडला आमच्या शेतकार भाव भयणा पासत आमी मागुया तांकां फावो तें पीक जावं आनी तेच भाशेन आमी सगलीं खंय ना खंय तरी आमची प्रश्न आमचे हुस्के कोणती मागणी घेवन आयल्यात ह्या वेळार बागेवन आंदोनीच्या हातान घालून ते देवाक आमी उबारुया प्रार्थुया सर्वेस्परा सासनाच्या देवा तुवें पादवाच्या बागेवन दादोनी कोऱ्या बावार्थाचो शार प्रसंगदार आनी गोरचे कागादाग आसल्यांचो तीर आसलो करून दिलोय ताचो पाटलाव करून जेचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं आमच्या सुम्या जपता जेजू क्रिस्ता हावो वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप
फातें फुटलें तेन्ना देवदूतांनी लोटाक आग्रो करून म्हणलें, उठ, तुजे बायलेक आनी हांगा आसात त्या तुज्या दोगांय धुवांक घे, नाजाल्यार शाराचे खास्तीन तुजें निसंटोन जातलें. तो पाटी फुडें सोदतालो देखून आनी सोर्बेस्पराक ताचे चुचुरे दिसले म्हूण त्या मनशांनी ताच्या हाताक धरलो आनी ताचे बायलेक ताच्या धुवांक आनी ताका काडून शारा भायर व्हरून दवरली. ताका भायर वतना तांतल्या एकल्यान ताका म्हणलें, तुजो जीव राखूंक खंयसरूय पळून वच, फाटल्यान पळयूं नाका, ना म्हूण शेतांत खंयसरूच थांबो नाका, दोंगरार वच, नाजाल्यार तुजें निसंटोन जातलें. लोटान म्हणलें, ना म्हज्या दोनया, हांव तुजे लागीं उपकार करून मागतां. तुजो सेवक तुका मानवता आनी म्हजो जीव राखूंक तुवें म्हजे थंय व्हड बोळेपण दाखयलें, पूण नश्ट आनी मरण येवचे आदीं हांव दोंगरार पावचो ना. हें थंय दिश्टी पडटा तें शार एकदम लागीं आसा, थंय पळून वचूंक जाता आनी तें ल्हान आसा, थंय म्हाका पळून वचून दी. ल्हान न्हय तें, आनी असो म्हजो जीव वाचतलो. सर्वेस्परान जबाब दिलो, होवूय उपकार हांव तुका कोत्तां आनी तूं सांगताय त्या शाराचें निसंटोन जावचें ना. चल वेगीं आनी थंय पळून वच, कित्याक तूं थंय पाव पर्यान म्हज्यान कांयच करूंक जायना. देखूनच त्या शाराक जोआर म्हूण नांव दिलें. सुर्या उदेतोच लोट जोआराक पावलो. सोरेस्परान सोदोमाचेर आनी गोमोराचेर स्वर्गार थावन गोंडोफाचो आनी उज्याचो पावस धाडलो. अशें त्या शाराचें आनी त्या आख्ख्या फालक्यांचें आनी थंय रावतलें सगल्यांचें आनी थंय उत्पन्न जाताली ते वनस्पतीचें ताणें निसंटोन केलें. लोटाचे बायलेन फाटल्यान पळयलें आनी ती एक मिठाचो खामो जाली. सकाळीं उठून अब्राहाम आपूण सर्वेस्परा मुखार रावतालो त्या जाग्यार गेलो आनी सोदोमाचेर आनी गोमोराचेर आनी सगल्या मैदानाचेर ताणें नदर मारली आनी आकट्यांतल्या धुंवरा सारको जमनींतलो धुंवर भायर सोदता तो ताणें पळयलो. हे भाशेन त्या फालक्यांच्या शाराचें देवान निसंटोन केलें तेन्ना सर्वेस्परान अब्रामाचो उगडास केलो आनी लोट रावतालो त्या शाराचें निसंटोन केलें तेन्ना सर्वेस्परान लोटाक निवाल्लो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जातलो, तुजी दया मोया सर्वेस्परा म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. सगळीं म्हणुया, तुजी दया मोया सर्वेस्परा म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. म्हाका तपासून काड सर्वेस्परा, म्हजी परिक्षा करून घे. म्हजें मन आनी म्हजें काळीज कोसाक लाय, कित्याक तुजी दया मोया म्हज्या दोळ्या मुखार आसा आनी तुज्या स्वता प्रमाणें हांव चलतां. जबाब, तुजी दया मोया सर्वेस्परा म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. पातक्यां बरोबर म्हाका झाडून उडोवं नाका. रोगताक ताणलेल्या मनशाच्या वांगडा म्हजो जीव नाटक करूं नाका. तांचे हात नश्टेपणांनी बुरशे जाल्यात, आपल्या उजव्या हातान ते लॉंच घेत आसात. जबाब, तुजी दया मोया सर्वेस्परा म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. पूण हांव नेणटू वायेन चलतां. तूं म्हाका सोडय सर्वेस्परा, म्हजी दया कर. म्हजे पांय बऱ्या निवळ मार्गार थीर आसात. धर्म सोबेन तुजें नांव वयर काडटा सर्वेस्परा. जबाब, तुजी दया मोया म्हज्या दोळ्या मुखार आसा.
शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करूंक उबी रावया. Soy solves pora, soy solves pora, soy solves pora, soy solves pora. सर्वेस्पराची वाट हांव पळयोनूच आसा, ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावलां. Soy solves pora, soy solves pora, soy solves pora, soy solves pora. सर्वेस्वर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेजू एका होड्यार चडलो, ताचे शिसूय ताचे पाटल्यान गेले आनी ओवचितूच इतलें खोर एक तुफान उप्रासलें की लारां होड्या वयल्यान फुटूंक लागलीं. पूण तो न्हिदलोलो आसलो. लागीं चोरून ताच्या शिसांनी ताका जागो केलो आनी म्हणलें, आमकां वाटाय सायबा, आमी बुडटांव. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले बिजूड कित्याक, होलक्या विस्वासाच्या मनशानो. मागीर उठून ताणें वाऱ्याक आनी दर्याक हुकूम घालो आनी एकदम तोंडाय जाली. हें पळोवन ते मनीस अजाप जाले आनी म्हणूंक लागले, कसलो मनीस गाय हो, वारो आनी दर्या लेगून ताचें आयकतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. इश्टानो, आयचें पयलें वाचप उत्पत्तीच्या पुस्तकांतलें ह्या दिसांनी आमी आयकतात आनी आयज आमी 19व्या आवेस्वरांत आसात. हाचेर हांव जेन्ना नियाळ कोत्तालो म्हाका दोन वस्तू बऱ्यो दिसल्यो आनी ताचेरूच हांव आयज नियाळ कोत्तलो. पूण आयचें वाचप आमी सजमतलें जाल्यार ह्या वाचपा आदीं कितें जालें ती आमकां खबर आसूंक जाय. आतां देवदूत जेन्ना आब्रामाक भेट करून गेले, आतां ते लोटाक भेट करूंक वेतात आनीक लोटाक थंयसर ह्या देवदूत भेट करूंक येतात आनी लोट जो आब्रामाचो सोयरो ह्या देवदूतांक बरे भाशेन आपणाच्या घरांत घेता. तांचो बरो स्वागत करता, बरो परामोस करता. हे सोयरे आमगेर आयल्यात बरे भाशेन करता. पूण लोट जंयसर रावतालो, सोदोम आनी गोमोरा, ती शारां विकटायन भरलोली शारां. आनी जेन्ना तांकां कळटा लोटागेर कोण बरे दिसतात ते मनीस आयल्यात म्हणून, हे सोदोमांतले कांय दादले जावं जाणटे तशे नेणटे लोटागेर येतात आनी लोटाक सांगतात, आमकां तुजे सोयरे आयल्यात ते दी. कितें करूंक? तांचे सांगाता एकवोट करून बोग घेवपाक. आनी हांगा तावन आमकां इंग्लीश उतर मेळटा, सॉडमी. जंयसर एक दादलो दुसऱ्या दादल्या लागीं कुडीचो एकवोट घेवन बोग घेता तो. आनी असली विकटाय सोदोमांत आसली. हे दादले जाणटे तशे नेणटे आयले कित्याक लोटागेर आयल्या ते सोयरे बरे दिसताले. तांकां तांचो फायदो काडूंक जाय आसलो. तांचे सांगाता बोग घेवन तांकां दादोस जावंक जाय आसलें. पूण लोट हें दिना. लोट म्हणटा, हे म्हजे सोयरे कसो म्हूण दितलो, म्हाका तांचो बरो भाशेन परामोस करूंक जाय. तुमकां जाय म्हजे दुवांक व्हरात, असले माणसुकेचें आसा तें करात, नाका जाल्लें करी नाका. तेन्ना हे लोटाक सांगता, तूं कोण आमकां सांगोंक? तूं आमच्या गांवांत आसा, तूं आमकां सांगनाका कितें करूंक जाय तें. आनी ते घेराव करून लोटाच्या घरा भोंवतणी रावले. एके भाशेन एटॅक करून कशेय भाशेन तांच्या घरांत हे सोयरे आयल्यात, हे दादल्यांक घेवन वचूंक, दादल्या लागीं एकवोट करूंक, आपणाक भोग घेवंक. तेन्ना हे देवदूत, देवाचे मनीस, हे देवदूत आयले, ते नवलांनी सगळ्यांक कुड्डे करतात. जे भायर घेराव करून आसले तांकां कुड्डे करतात. आनी त्या वेळार आयचें वाचप जें आमी आयकलां तें आमच्या दोळ्या मुखार येता. म्हणल्यार तांकां कुड्डे करून सोडले आनी हे देवदूत म्हणटा, चल लोट तुजे गोराब्याक, तुजे बायलेक, दुवांक, तांच्या न्हवऱ्यांक घेवन ह्या गांवांतलो भायर सरून वच. कित्याक ह्या गांवांत, ह्या शारांचेर
व्हडली कास्त येवची आसा, व्हडली कास्त येवची आसा. उज्याचो पावस आनी गोंदोफाचो पावस पडचो आसा, साल्फराचो सगळें काबार जातलें. त्या पासून तूं तांकां घेवन वच. थंयसर एक पर्वत आसा, थंयसर पाव. आनी किरीत भाशेन एक वस्त तुमकां सांगता, फाटल्यान वडोन पडे नाका. आनी तेन्ना लॉट म्हणटा सर्वेस्परा चोय आमच्यान त्या पर्वताशी पावोंक जावचें ना, तो पयस आसा. तितू म्हणल्यार आमी लासोन काबार जातलीं. एटलिस्ट तूं आमकां उपकार कर, त्या दुसऱ्या शारांत पावसर तूं आमकां वाटय. आनी देव म्हणटा, सर्वेस्वर म्हणटा, बरें आसा, हो उपकार हांव दिता तुमकां. त्या गांवांत पावसर हांव तुमकां वाटयतलो, पूण फाटीं मात ओडोन पडे नाका. आनीक हे भाशेन जेन्ना देव तांकां वाटायता, ताची गोरकान फाटीं ओडोन पडयता आनी ती थंयसर मिठाचो पुतळो जाता आनी ती मोत्ता. पूण देव लॉटाक ताच्या कुटुंबाक सांबाळटा. आनी उपरांत शेवटाक ताका आब्रामाचो उगडास येता. आब्रामाचो उगडास येता आनी आब्राहामाक लागून तो लॉटाक साल्वार करता. आयज ही आमकां बेश्टीच काणी न्ही, ही एक घोडणी. कित्याक एक आर्किओलॉजिस्ट जॉयल क्रॅमर तो हे सायटीचेर गेलो जंयसर सोदोम आनी गोमोरा आसलें. आतां ती नांवां मुदार जाल्यात. ते सुवातेर गेलो आनी ते सुवातेर एक आर्किओलॉजिस्ट कसो ताणें सोद केली. ताणें माती उस्पिली आनी मातयेन ताका पोंदाक एक लेयर मेळ्ळो जो आख्खोच गोबराचो आसलो, लेयर ऑफ एश. आनी ह्या गोबराच्या लेयरांत जायतीं मनशांची बारीक बारीक आळांचे कुडके ताका मेळ्ळे. आनी तेच भाशेन बर्न्ड पॉटरी जावं ती लासून गेल्लीं, मोडोवन गेल्लीं रांदपाच्यो वस्तूची थंयसर ताका मेळ्ळी. आनी ताणें सोद केल्या उपरांत न्हूच एके सुवातेर ही गोबराची लेयर जायते कडेन आसली. जरी तो तुमकां पळोवंक जाय, आर्किओलॉजिस्ट जॉयल क्रॅमर हाची डॉक्युमेंटरी इंटरनेटाचेर आसा. आनी तो सोद करता करता आसतना ताका साल्फराचे गोंदोफाचे बॉलूय मेळ्ळे. साल्फराचे बॉल जे आजून देखून ताका उजो लायल्यार ते लासतात आनी कोडोन दुसरे सुवातेर पडटात, तिवूय वस्त लासता. ही घोडणी ही बेश्टी काणी न्ही, पूण ही खोरी घोडणी जी घोडली. पूण व्हडतें म्हणल्यार आयज जाचेर आमी नियाळ करतात तें म्हणल्यार एक खास्तींतलें देवान लॉटाक साल्वार केलो. आनी त्या पासून पयली शिकवण आमकां, कित्याक लॉटाक साल्वार केलो? आब्राहामाक लागून. जरी तर 18व्या आवेस्वरांत आमी गेल्यार उत्पत्तीच्या थंयसर आमकां मेळटा, आब्राहाम देवा लागीं मागता, देवा लॉटाक साल्वार कर. जरी तर आख्ख्या शारांत 5 मनीस देखून बरीं आसल्यार तूं आख्खें शार काबार करतलो रे देवा. आनी तेन्ना देव म्हणटा ना. एके भाशेन तो देवा लागीं मागता, एटलिस्ट म्हज्या सोयऱ्याक साल्वार कर. हें गरजेचें. आयज जरी तर देवान लॉटाचेर काकुटीची नदर घातली जाल्यार ती आब्राहामाच्या बरेपणा पासत, आब्राहामाच्या प्रमाणीकपणा पासत, आब्राहामाच्या मागण्या पासत. आनी तीच शिकवण आयज आमकां दवर एकले. जरी तर हांव म्हज्या जिविताची नदर घालीत, हांव जायते विकोटायेन बोल्लोलो आसा, पातकान बोल्लोलो आसा, पूण देव म्हजेर काकुटीची नदर घालता. कित्याक? कोणाच्या तरी बरेपणा पासून. आयज म्हजी आवय बापूय मागतात आसतलीं, आयज म्हजी भाव भयण म्हजे पासून मागतात आसतलीं, आयज लोक म्हजे पासून मागता आसतलीं. आनी ह्या पासून देव म्हजेर काकुटीची नदर घालता. हें गरजेचें जाणा जावन जायते फावटी मनीस चिंता, म्हज्या वस्तूंकी देव म्हाका साल्वार करता. ना, जायते फावटी देव म्हजेर काकुटीची नदर घालता, म्हाका वायटांतलो निवारता, कास्तींतलो निवारता, दुसऱ्याच्या बरेपणा पासून. हें नियाळ करची गरज. आनी हाकाच लागून पवित्र सोबेन एक दयाळ कोन्नी आसा, आनी ती म्हणल्यार दुसऱ्या पासत मागोवंक, मेल्ल्या आनी जिव्या पासत. आमी मागतात पिरगोतोरीन आसले भाव भयणा पासत मागोवंक, देव तांचेर काकुटीची नदर घालता आमच्या मागण्या वरवीं. आनी ती आमचे पासत मागतात, स्वर्गार वेतोच देव आमचेर कास्त आसा ती निवारता, कित्याक तांच्या मागण्या पासत. आयज जायतीं जाण आमचे पासत मागतात आसतलीं आनी आमी दुसऱ्या पासत मागूंक जाय, कित्याक म्हज्या मागण्याचो बरेपणाचो फोड कोणाक तरी मेळटलो. आयज म्हज्या पातकाक लागून म्हजें निसणटण जावंक जाय आसलें, पूण देव म्हजेर काकुटीची नदर घालता, कित्याक कोण ना कोण तरी म्हजे पासत दिमी मारता, म्हजे पासत मागता. हें गरजेचें न्ही. नाजाल्यार मनीस कितें म्हणटा सदां, म्हजे वस्तूंकी साल्वार जाला. ना, सगळे फावटी न्ही. लॉट साल्वार जालो आब्राहामाक लागून. आयज आमी कितल्या उपयोगांतली, कितल्या वायटांतली देव आमकां निवारता. कित्याक लागून काय? घडी म्हजी आवय बापूय मागतात आसतलीं, म्हजी सोयरीं दायरीं म्हजी मोगाची मागतात आसतलीं, आनी त्याच पासत आमी दुसऱ्या पासत मागूंक गरजेचें. दुसरी वस्त म्हणटा ती देव साल्वार करता
आनी देवान काकूट धरून लोटाक ताच्या कुटुंबाक साल्वार केलो, पूण ताची गोरकान फाटी ओडोन पडयता. देवान सांगलेलें पडे नाकात म्हणून सर्वेस्परां, पूण फाटी ओडोन पडयता. जायते पवित्र पुस्तकाचे जाणार म्हणटात घोडी लोटाचे बायलेन फाटी ओडोन पडयलें, कित्याक तिका गांवचो चड मोग आसलो शाराचो, आनी तिका दिसलें पडोवंक वो तिका घोडी देवाची पदवी पळोवंक जाय आसली, कशे भाशेन देव निसंडोन करता. कोण नको कित्याक ओडोन पडयलें तें, पूण तिणें देवाचें उतर पाळूंक ना. पवित्र पुस्तकान जायतीं उदाहरणां मेळटात. देव आमकां सांगता पूण आमी देवाचें उतर पाळिनात म्हणून मरणाक फुडो करचो पडटा. आदां एव देवान सांगलेलें तोरी आसतना खालें तिणें आनी ती मेली, नाजाल्यार ती सास्तांक जिवपाची. नोवाच्या काळार सांगलेलें जिवीत बोदलात, पाळूंक ना, मेली थंयसर. आनी त्याच पासून जेजू देखून सदोम गमराची खबर करता. जरी तर आपणे कुणा केल्ल्यो त्यो थंयसर केल्ल्यो लोक साल्वार जावपाचो. जायते फावटी देव आमकां साल्वार करूंक सोदता, मरणांतली वाटावंक सोदता, जरी तर आमी वायट देखून केल्यार. पूण आमी परती परती फाटी वळोन पडयता आनी कित्याचेर नदर घालता? आमच्या पातकी जिविताचेर. आयज ही कास्तीचेर आमी नदर घालचे सुवातेर देवाचेर आमी नदर घालूंक जाय. जायते फावटी देव आमकां वाटायता. हांव घोडी बेबदिकाय लबदल्लो आसा, हांव मरणाक फुडो करता, पूण देव म्हाका साल्वार करूंक सोदता म्हणटा म्हजे नदर घाल. जावं ती म्हजी आशा जाय, जावं ती आशा वस्तूची वो कुडीची, आनी ह्या पासून हांव म्हज्या जिवितान मोत्ता वो दुसऱ्यांक मारता आशेक लागून. आयज देव म्हणटा ही आशेचेर, ह्या पातकाचेर नदर घाली नाका फाटल्यान वळोन, पूण म्हजेर नदर घाल. पूण कितें म्हजी असोकताय म्हणटा ती परते परते म्हाका म्हजे असोकतायेचेर नदर घालीन दिसता आनी म्हाका थंयसर आकर्शीत करता आनी हांव मोत्तां. देव म्हणटा म्हजेर नदर घाल. आयज पळयात शिव वर्तमानान जेजू ते व्हड्यांत आसलो. हे विसरले जेजू म्हज्या व्हड्यांत आसा, आमी साल्वार जातले म्हणून, पूण ते भियेले. आयज आमच्याय जिवितांत जेजू आसा आनी होच म्हणटा म्हजेर नदर घाल. पूण म्हजी असोकताय कितें? परती परती म्हाका तेच म्हज्या पातकाचेर नदर घालूंक जाय. आनी तेन्ना हांव जरी तर फाटी वळोन पडयता, हांव केन्ना फुडें वचूंक पावचो ना. कित्याक म्हजी नदर फाटल्यानूच आसा, ते म्हज्या पातकाचेर असोकतायेचेर. आनी हाकाच लागून म्हाका त्रास पडटात. हे म्हजें वायट जिवितांत आसा तें काडून उडोवंक. ती आपयता म्हाका यो यो फाटी वळोन पडय, पूण हांव जेजूक पळोवंक चुकता. आयज हो जेजू आमकां सांगता, देव आमकां सांगता, फाटी वळोन पडय नाका, हांव तुका वाटायतलो, हांव तुका साल्वार करतलो, म्हजेर नदर. आनी हेंच करूंक आयज आमकां देव आपयता. हो जेजू जो आमकां 2 दिसां वाटायता, जाणा आसतना लेगून आमच्या जिवितान आमी देखून जाणा दुसऱ्यांक खबर आसची ना आमी कितलें वायट करता तें, पूण तो आमकां काकुटीची नदर घालून आमकां साल्वार करता. तो आयज आमकां आपयता ताचे नदर धरून चलो, दुसऱ्यां पासत मागूं, आमकां ताचीच कृपा मागुया. सगळीं उबी रावया. ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूचो पाटलाव निस्वार्थीपणान करूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या वाड्यान, समुदायेन, फिरगोंजेन आनी समाजान आमच्या उतरां, कोरण्या आनी देखी वरवीं आमी देवाचें राज परगटूंक बापा लागीं मागुया. आयच्या दिसा एमिसा बलिदानान भोक्तीन वांटो घेतल्या आमा समेस्तांक, तशेंच आयचे इंतेसांव भेटयल्या पार्रा बॉयज स्त्रियो हांकां भागिवंत आतोनीचे विनवणेन सुबा आशिर्वाद फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दोळ बापा कालतिकान तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारे वेल्यार आमी गायन घेवया.
C14, page 34. Dini amchi pino kanda amchi konsa katur kalna amchi mona tukor pita svikar kormun pradun magna owa undo adrararda takot sorong somor pita amchi sutu sorbeto ita manun kemo vinod korda. सगळी विरावया म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सूर पदवीदा देवपाक मानदा दोसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या दांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सुर्गींच्या बापा भोगतीन तुजी सेवा करूं बागेवन तांदुनीच्या उगडासाक जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान तुका भेटूंक आमी आयल्या. ह्या बलिदाना वरवीं संवसारी वस्तू वेले आमचें काळीज काडून तुजेरूच आमची नदर दवरूंक आमकां कुरपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोवें आसूं तुझे सोवे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्षे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारान सासनाच्या देवा सूर काडी आनी सुरवताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफोड करताय. तुज्या विस्वासी मोगाच्या तांकां गोवाय करताय. तुजे सुडवणीचो फोड आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवतां आनी भोगतां सांगा ती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 dolvorazzo, dolvorazzo, sorrisporto, sorgani, sosakon, leanduja, oi bova, sorgi, duka suizu, sorrispora cinavi. बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलीच खोशेन कोस्ट मोरोण सुसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. तेच पोरीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
सगळीं उबी रावया भावार्थाचो गूट परगोटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्शिरोध पोडा ओरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सर्वोन्नरा आमची सोड मोडको बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणाची खास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आरोग्य शोधल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडून पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भयणीची काकूट कर तांकां तुजी इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांचे पुरजोरीत मुखामोड पडूंक फावो कर आमा समेस्तांचे हांगासर एकठांय जाल्ले आसात आपलो वाडदीस काजाराचो दीस समरोपतात कोण पिडयेंत आसात नोकरी सोदतात भुरग्याचे देण्याक आशेतात जिवितांत सांगाती सोदतात आनी सगल्यांची दया कर म्हणून मागता आंकवार मरी देवाची माय सांगाती बागयोन दवरता आनी सूर काडी तुका मानुल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर बागयोन तांतुनी बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोती तांणी सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोरवंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनात दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थून हात जोडून दी दवरून म्हणुया आमचे बापा सुर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज्य आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तायणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओत्रेकता तर आमकां जीवदार काकुटेन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आखंदांतली वाटाय कित्याक रासवटी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाची आसा सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता आमच्या पातकांची न्हय म्हणजे पवित्र सोबेच्या बाळताची दिश्ट घाल आनी कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जे ताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासना आमेन सुमिया शांती सुद्दां काल तुमची सवय आसूं तुमची सवय आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शिली संसाराचे पाप काडटिली आमची काकूत कोर देवाची शिली संसाराचे पाप काडटिली आमची काकूत कोर देवाची शिली संसाराचे पाप काडटिली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आमी क्रिस्ताची कुडच्यो मेरेन सगळी उबी रावतल्यो उपरांतूच आमच्यान बसून दिमेर मागण्यांन वेळ सारूं येता Only those who are baptized in the Catholic Church and are in communion with the Catholic Church may come forward to receive Holy Communion. कोमयाच्या वेळार आमी गायन घेवया R38 पेज 196
Gesù tu počivo, oroči vitaco, karok tu odmiaco, tu vor sorvonico. प्रार्थूया. मोगाळ आणि विश्वासी बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचे या जेवणाच्या बोळान बागेवन रांदुनीची देख घेवन तुज्या मोगान सदां ती रावंक आमकां फावो कर. हे आम मागना जबुता जेजूचे नावी. Amen. सुरवेस्पूर तुमची सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सुर पदवीदार दिव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गेल्या मंगळारा दीस तुमचें दोरूम दान जालां 49,450 रुपया. ह्या तुमच्या उदारपणाचेर देवान आपलो भरपूर आशीर्वाद घालचो. तेच भाशेन कोणाकूय कुमसार जावंक जाय जाल्यार फादर अलेक्झांडर थंयसर त्या कॉरिडोरान कुमसो दवरीत आसतलो. तुमी थंयसर वचून कुमसार जावं येता. आमी विणवणेच्या मागण्यांक तयार जावया. बागयोंद आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणी. बागयोंद आंतून तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोळार नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका बागयोंद आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या दोर्म दिता. कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मूळ, बोर म्हजें मोन जाणवाय, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान, आनी सोर भोंवती म्हज्या कुडण्यांनी देवाचें उतर पुरगोटूंक म्हाका शिकय. हे देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंदी बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेगेन थायल्लो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसोण येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता. बागयोंद आंतून दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दोळार नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पडे. तुजे वेगेंत आसल्या बाळका जेजू म्हज्यो गरजो उक्त्यो आनी मेळून घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवार. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सोऱ्यांच्या बागयोंद आंतून तुका आवलो मारतोल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवीदार मजतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी खोनवाडाय, तोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोंदींचेर सारकेले बरे गवंडी जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उसवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं ताबोन आसतना विनोती कोर. आमेन.